गोंय दिसान दीस लजेक पडत आसा फक्त ह्या सरकाराच्या अकार्यक्षमतेक लागून. आनी कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर ना की आउट ऑफ 8,000 people who attended an interview written test for accountants exam held by Directorate of Accounts, none has passed. एकूय मनीस पास जावंक शकना. म्हणजे गोंयान सगळे बोणेर काय कितें असो प्रश्न पडला. जे तरणाटे आसा तांकां काम दिवंक सोदिना. आयज जर तुमी पेपरान बातम्यो पळयशात जाल्यार कितल्याशाच पेपरांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर मागयल्या सरकारी खात्यांनी पगार दिवपाचो वाचोवंक मेळटा म्हणून, आनी आपलो पगार 70% वाडोवन घेता एसेंब्लीन हे आमदार हे मंत्री. आयज आम आदमी पार्टी परतून एक फावट सरकाराक ओपन चॅलेंज करता की लेट देम टेल अस विदीन 1 week हाऊ मेनी पीपल आर ऑन एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. हो क्वेश्चन पेपर खरें इतलो टफ आशिल्लो काय खरें बॅक स्टेज बिहायंड द कर्टन्स कितें जालें हाच्या बद्दल. आनी आमी विचारूंक सोदता की खरें गोंयकार इतले बोणे जाल्यार आमी एक चॅलेंज दिवंक सोदता की हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तांच्या सगळ्या ऑफिसरांक ही एग्जाम दिवनी आनी तांकां ही पास करून दाखोवपाक की खरें दीस एग्जाम वॉज जेन्युइन आनी कोणी पास जावंक शकतालो. आज जे त्या पदवेचेर बसून सॅलरी घेतात आनी सरकाराचें काम करतात तांणी ही एग्जाम पयलीं पास करून दाखोवनी. हो आम आदमी पार्टीचो मुख्यमंत्रीक चॅलेंज आसा. जे थोडे पोस्ट आसता ते सुद्दां ते टेम्पररी म्हणून एडवर्टायज करता. आजूच डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनाचे 182 पोस्ट एडवर्टायज जाले. तातूंत दीज आर ऑल टेम्पररी बेसीस. कालूच बातमी आयल्या की ऑलमोस्ट 7 to 8 कॅबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल. कॅबिनेटूच अवेलेबल ना. सो हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हू इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी हाजी उतरां कोण दितलो गोंयकारा खातीर. आमी डिमांड करता की पयलीं म्हळ्यार हे 8,000 भुरगे कशे फेल जाले ताचें तुमी एक एक्सप्लेनेशन दिवचें. आनी आमी चॅलेंज दिता परत की तुमी तुमच्या HODक आनी तांच्या ऑफिसरांक ही एग्जाम पास करून दाखोवन लोकां फुडें दाखोवची की कितें एक्झॅक्टली बिहायंड द सीन्स जालें काय.